म्हापशा पालिकेन सोपो कर वाडोवपाचो निर्णय घेतला। सोमारा जाल्ले पालिकेचे बसकेत हे विशींचो निर्णय जालो। तशेंच बेकायदेशीर धंदेकार आनी बांदकामाक लागून योग्य तो कर वसूल जायना हाचेर विरोधी नगरसेवकांनी जाप विचारली। सुमार 1 दशका उपरांत नवे पालिकेन इतले व्हड प्रमाणात दर वाडोवपाची येवजण आंखल्या, पूण हो विशय योग्य ना अशें विरोधी नगरसेवक म्हणटात। म्हापशे शारांतल्या लोकांक चलन वाडीच्या काळांत हो आर्थीक भार सोंसचो पडटा अशेंय तांचें म्हणणें। तुम्ही गाडयेन बसा, तुमच्या गाडया एमएफसीच्यो आनी कितली चिकनाची शॉपां चलता ती पळया, सगळी इलिगल। आनी सीपीआय एम एड्रेसिंग यू, सगळी तूं आज तुजी गाडयेन बस घरा वयता आसतना हावसिंग बोर्ड जंक्शनाचेर वच आनी थंय लायनीन चिकनाची मटनाची शॉपां मेज, कितली आबय ती तुवें एक्शन घेवंक जाय। आनी फाल्यां हांव तुज्या ऑफिसान येता, तुवें कितली नोट केला, फाल्यां नोट घाल आनी तुज्या इन्स्पेक्टराक घाल आनी बंद करून उडय। वाचलाय बूक वाचलाय, एब्स्टेन करता वोटिंगेक माझ्या ओपिनियन तू बंद करू शकना। परत सांगता तुका, परत सांगता एब्स्टेन करता म्हणून थ्रेटन करू नका। एब्स्टेन करता म्हणून उलोव शकना ना, आवाज वाडयतलो। एब्स्टेन करता म्हणून उलोव शकना, हे तुका रायट ना उलोवपाक। तू प्रिसायडिंग ऑफिसर, इम्पार्शली बिहेव कर सगळ्यांकडे। आणि तुका जर जायना जाल्यार देव आनी सोडून वच। हांव जाय तसो उलयतलो, तू कोण म्हाका हे सांगपी? तू एब्स्टेन करता जाल्यार उलोव नाका म्हणून तू कोण सांगपी? तू प्रिसायडिंग ऑफिसर, इम्पार्शल बिहेवियर दाखय तू। म्हाका रायट आसा, हांव 2000 लोकांक हांगा रिप्रेझेंट करता, हांव जाय तितलो उलयतलो। इल्लीगल आसा पळय, हेंच्यांनी आतां इल्लीगल वाडयला, भाड्याक दिल्या रूम्स आनी ते भाडे खाता आनी ते वचून फ्लॅटान रावल्या। आनी हे सगळे आमी पळयता, आमच्या तेंचो कांयच रेवेन्यू येना आमकां। आमचे जे हे करता टॅक्स भरता, म्हणजे जे लोक टॅक्स खरेंच भरता लिगल आसा, तेंच्या पयशान आमी आयज तेंचो बर्डन काडटा। हे खंय तरी कमी जावपाक जाय।